गोय नोकर भरती आयोगान नवे कर्मचारी भरतेंत मान्यताय दिल्ल्याचे मंत्रिमंडळ बसकेत थारला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच IPHB बांबोळी हांगा वेगवेगळे कोर्सेस सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक ह्या बसकेत मान्यताय मेळ्ळ्या। तशेंच तपश्चर्या एंटरप्रायझीस कडल्यान उरिल्ले कोविड किट्स घेवपाचेर मान्यताय, तशेंच गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीत कर्मचाऱ्यांचे भरतेक मान्यताय, जाल्यार MRF फॅसिलिटी खातीर म्हावशी 70ची 300 चौखण मीटर सरकारी जमीन हस्तांतरीत करपाची मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। बोटकारां वांगडा चर्चा केल्या उपरांत नुस्तेमारी खात्यान 3 जेटी तात्पुरत्यो उक्त्यो केल्यात। ज्या नुस्तेकार एजंटांनी खात्यांत नोंदणी जावंक ना त्या एजंटांनी 2 लाख रुपया भरून नोंदणी करची, नाजाल्यार तांकां जेटीचेर नुस्त्याच्यो गाडयो हाडपाक मनाय हाडटले, अशी घोशणा कांय दिसा फाटीं नुस्तेकार खात्याचो मंत्री निळकंठ हळदकारान केली। आनी हाचेच खातीर मडगांव, मालीम, कुटरबन आनी वास्कोच्यो जेटी बंद केल्यो। देखून कुटरबन बोट ओनर्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी आमी ल्हान नुस्तेकार आमकां 2 लाख भरप शक्य ना अशें म्हणीत ह्या निर्णयाचेर आक्षेप घेत नुस्तेमारी खात्याक दाखल जाल्ले। ह्या सगळ्या बोटकारांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत खात्यान ह्यो जेटी आतां तात्पुरत्यो उक्त्यो केल्या। नुस्तेमारी खात्यान आमचे नुस्तें विकपाचो प्रवेश आडायला। तांणी आमकां जेटी दिवपाची आनी मागीर आमचे कडल्यान नोंदणी मागची आनी फुडलीं पावलां उबारच्या पयलीं सगळ्या नुस्तेमारी संघटना कडेन चर्चा करतले। नुस्तेमारी खात्यान आमकां योग्य जेटी नुस्तेमारी जेटी उपलब्ध करून दिवची आनी मागीर उलोवचें। सारकी सुविधा दिवपाक सरकार अपेस आयला असो आरोप वास्को बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसुझान केला। राज्यांत दुचाकी अपघातांक दिसान दीस वाड जायत आसा। चालक आनी फाटल्यान बशिल्ल्या व्यक्तीक मरण येवपाच्यो घडणुको वाडल्यात। ताका लागून हेल्मेट सक्ती नेमांची खरपणान अंमलबजावणी करतले। हाचेर मुखार दुचाकी चालका फाटल्यान बशिल्ले व्यक्तीक हेल्मेट घालपाची सक्ती आसतली, अशी माहिती पुलीस अधीक्षक धर्मेश आंगले हांणी दिल्या। वाडट्या रस्तो अपघाता विशीं लोकां कडल्यान सुचोवणी आयकून घेवपाक 21 ऑक्टोबराक इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत सकाळीं 10:30 वरांचेर आपोवन फॉर्माचें आयोजन केलां। कांय लोक बेकायदेशीर तरेन आपल्यो खाजगी दुचाकी पर्यटकांक भाड्याक दिवपाक लागल्यात। अशा दुचाकी मालकांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। जाल्यार जे लोक रेंट बायक दितात तांच्यांनीच गाडये वांगडा ISI मार्क आशिल्ले हेल्मेट लेगीत दिवपाचे सक्तीचे करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता।
मंगेशीच्या सीमेपायण वाठारांत फाटल्या 1.5 म्हयन्यान डेंग्यूचे 8 दुबावित दुयेंती मेळिल्ल्यान मडकयच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रान 3 फावट वखद फरवाणी करून लोकां मदीं जागृताय करपाचें काम सुरू केलां. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यांत आतां मेरेन डेंग्यू जाल्ल्याचे दुबाव आशिल्ले 6 दुयेंती मेळ्ळ्यात. भलायकी केंद्राचे 5 कर्मचारी लोकांच्या घरा वचून डेंग्यू विशीं जागृताय करतात. डेंग्यू दुयेंतीचेर उपचार सुरू आसून तांची भलायकी सुदारता. मडकयच्या केंद्रांत वैजकी अधिकारी म्हणून हालींच बदलेचेर आयिल्ले डॉक्टर उत्कर्श चलमी परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात. जांकां डेंग्यूची लागण जाल्या ते नोकरे खातीर हेर कडेन वतात. थंय तांकां ह्या दुयेंसाची लागण जाल्या अशें चवकशेंतल्यान दिसून आयलां अशें दोतोरान सांगलें. गोवा टॅक्सी ॲप हें टॅक्सीकारां खातीरूच आसतलें. ॲपाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 80% येणावळ टॅक्सीकारांक मेळटली. उरिल्ल्या 10% येवणावळींतले 5% टॅक्सीकार वेलफेअर फंड आनी 5% ॲपाच्या वेवस्थापना खातीर वापरतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. गोंय सरकाराचें हें टॅक्सी ॲप नव्या वर्साच्या सुरवेक एक्टीव जावपाचें आसा. खरें सांगू काँग्रेसीचो मतदार विटला. 8 आमदारांचो भाजपा प्रवेश हें हाचे फाटलें मुख्य कारण जावन आसा अशें काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. जिल्लो पंचायत वेंचणुके वेळार ह्या मतदारांक पक्षान आकर्शीत करपा खातीर वेगळी कार्यावळ हातांत घेवपाची गरज आशिल्ली. मात हांगा थळावे काँग्रेसीचे फुडारपण उणें पडलें आनी तिनूय सुवातींनी पक्षाक अपमानकारक हार सहन करची पडली अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्सान उक्तायली. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मंगळारा ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक भेट दिली. ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान सांत आंद्रे वाठारांतल्या लोकांक उदका पुरवण कित्याक जायना हाची जाप ताणें थंयच्या संबंदीत अधिकाऱ्याक विचारली. तशेंच ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान सांत आंद्रे वाठारांतल्या लोकांक नियमीत उदक दिवचें अशी मागणी विरेशान अधिकाऱ्यां कडेन केली. फेरीबोट ही फुकट सेवा आसा. ताका केन्ना फायदो जावपाक शकना कारण फेरीबोटींतल्यान प्रवास करपाक प्रवाशां कडल्यान कसलेंच मोल घेना. फकत व्हडल्या गाडयांतल्यान खूब कमी पयशे घेता. फेरी सेवेंतल्यान सरकाराक महसूल मेळटलो अशा नदरेंतल्यान आमी ताका पळयनात अशें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत विधानसभेत भायर ते उलयताले.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें नेहरू युवा केंद्रा वतीन 19 ऑक्टोबराक सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या युवा उत्सवाचें उक्तावण केलें. युवकां मदीं उत्साह निर्माण जावचो ही संकल्पना दवरून खेळां मंत्री अनुराधा ठाकूर हाणें प्रत्येक जिल्हा लेव्हलाचेर हो युवा उत्सव घेवपाचें थारायलां. पॉझिटिव्ह काम करपाची आनी पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची मोख दवरून संस्थांनी वावुरचें असोय उलो दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार मारला. कुठ्ठाळे जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत निवडून आयिल्ले मर्सियाना वाझ आनी आमदार आंतोन वाझ हांकां वेळसांवच्या थळाव्यांनी पारंपारीक बँड वाजोवन व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. आपूण सदांकाळ थळाव्यांच्या उल्याक हाजीर आसतली अशें सांगून मर्सियाना वाझ हिणें थळाव्यांचे उपकार मानले. तशेंच इतल्या मतांनी वेंचून हाडून थळाव्यांनी विश्वास दाखयल्ल्या खातीर सदांच उपकारी आसतलो अशें आमदार आंतोनियो वाझ हांणी सांगलें. सोनसोड्या वयल्या कोयराचें राजकारण सोंपता सोंपना राजकी फुडाऱ्यांनी थारायल्लें जाल्यार कोयर लेगीत सांठोवन खावं येता अशें म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना. हाचें बरें उदाहरण म्हळ्यार मडगांवचो सोनसोडो प्रकल्प. मडगांव आनी फातोड्ड्याच्या मजगतीं आशिल्लो हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प फाटल्या 15 वर्सां सावन राजकी फुडारी आनी कोयराचो विलो लावपी कंत्राटदारां खातीर भांगराचें तांती घालपी कमी जावन रावल्या अशें कांय जाण म्हणटात. दोन दिसां आदीं उटंगाराच्या पावसाक लागून भिरोंडे पंचायत क्षेत्रांतल्या वांतेच्या वयल्या वाड्या वयलो रस्तो व्हांवन गेलो. हाची विशेष दखल घेवन पर्य मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय रान उदरगत महामंडळाची चेअरमॅन डॉक्टर दिव्या राणे आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या वाळपय विभागाक आदेश दिताना ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी विनंती केल्या. ताची दखल घेवन वाळपय भौशीक बांदकाम खात्याच्या यंत्रणेत ताची दुरुस्ती हातान घेतल्या. सध्या 50% काम पूर्ण जालां. मजगती 1 किलोमीटर रस्त्याचेर पेवर्स घालून डांबरीकरण करतले ते खातीर 1,35,00,000 रुपयांच्या निधीची व्यवस्था केल्या. एनसीबी मुंबई 3 आंतरराज्य ड्रग्स प्रकरणां उक्ताडार हाडली. मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन 2 बायलो आनी 8 दादल्यांक ह्या प्रकरणांत अटक केल्या. सुमार 30 कोटींचे ड्रग्स जप्त केल्या. ह्या प्रकरणाचो गोंयांत संबंध आशिल्ले सुत्रां कडल्यान कळटा. तशेंच ह्या ड्रग्साची गोंयांतूय पुरवण जावपाची आशिल्ल्याचें कळटा.
हे फावट तरी दिसावड्यार आशिल्ल्या कामगारांची दिवाळी फुलतली काय ना असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला। कामगार मंत्र्यान दिल्ल्या उतरा प्रमाण खरें म्हळ्यार चवथी कडेन दिसावड्यार आशिल्ल्या कामगारांच्या दिसावड्याक वाड जातली अशें सांगिल्लें। मात चवथी उपरांत दसरो जालो, आतां दिवाळी आयली, आतां तरी ह्या कामगारांच्या दिसावड्यात वाड जातली काय असो प्रश्न पडला। पर्वरेचो महामार्ग हॉटमिक्स करपाच्या कामाक नोव्हेंबर मेरेन सुरवात जातली आनी हाची निविदा सरकारान काढल्या अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। हॉटमिक्स करपाच्या कामाक 2.5 कोटी निधी लागतली। पुराय महामार्ग पाड जाल्ल्यान जेट पॅचर फोंडकुलां भरूंक शकना अशें मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या उपरांत काब्रालान सांगलें। पणजे गसुनेच्या लागसार रस्त्यार उदकाची बाटली उडयल्ल्यान एका पर्यटकाक गोवा पुलिसांनी ती बाटली उखलपाक लायली आनी शिटकावणी दिली। गोंय नितळ दवरपा पासत साबार यत्न चालू आसात, तातूंत भायले लोक येवन गोंय प्रदूषित करतल्यांक गोवा पुलीस बरे तरेन धडो शिकयतात, ही एक कौतुकाची गजाल आसा। बुधवार दिसा शिवोले मार्ना वाठारांत स्त्री शक्ती अंतर्गत दिवाळेच्या बाजाराचें उक्तावण जालें। शिवोलेची आमदार दिलायला लोबो हांणी दिवाळेच्या बाजाराचें उक्तावण केलें। सगळ्यांनी ह्या बाजारांतले सामान घेवपाचें अशी मागणी आमदार दिलायला लोबो हिणें केल्या। ह्या बाजाराक लोकांची बरीच गर्दी दिश्टी पडटा। आयकर विभागान बुधवारा हावसिंग बोर्ड फातोड्डा मनोविकास स्कुला लागसार 2 घरांचेर धाड घातली। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक आनी दुसरो जमनीचो विकासक हांच्या घराचेर आयकर विभागान धाड घातिल्ल्याचें दिसून येता। ह्या धाडीत आयकर विभागाक कितें मेळ्ळां हें मात कळूंक ना। जाचेर ही धाड घातल्या ते दोनूय जाण दक्षिण गोंयच्या एका राजकीय फुडाऱ्याच्या सामके लागींच्या संबंदांत आशिल्ल्याचें कळटा।
जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जेत मेळ्ळ्या भाजपाक आनी काँग्रेसीची हार जाली। पूण ही वेंचणूक ज्या पक्षान लढोवपूच ना त्या टीएमसीक मात काँग्रेसीची सामकी काळजी दिसून आयली, कारण पक्षांतरण लागून पयलींच मतदार विटल्यात। हाचीच देख म्हटल्यार पोटवेंचणुकेत जाल्लें उण्या प्रमाणांतलें मतदान। तरी आसतना भाजपा हें जैत कशें कितें मनूंक शकता अशी टिका टीएमसीचो फुडारी राजन डिमेलो हांणी केल्या। हाचेर भाजपान विचार करचो असो सल्लोय ताणें ह्या वेळार दिलो। अन्न आणि वखदा प्रशासनान 34,000चो पराठा आणि 1,57,000 रुपयांचो बेकायदेशीर मावा म्हापशा, फातोड्डा आणि दवर्ली वाठारांत जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अन्न आणि वखदा प्रशासनान बेकायदेशीर सामान विक्रेत्यांचेर खाशेले दिवाळी मोहिमेक सुरवात केला। गोंयांत सुरक्षा कायद्या प्रमाण विक्रेत्यांकडेन खरेदी बिल आणि पावणी उपलब्ध नाशिल्ल्यान म्हापसा वाठारांतल्या 590 किलो कालावधी सोंपिल्लो मावो जाल्यार दवर्ले वाठारांत 120 किलो मावा सयत हेर गोड पदार्थ जप्त केला। तशेंच फातोड्डा वाठारांत 60 किलो मावो जप्त केला अशी माहिती अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिली। IIT खातीर जमीन निश्चित करपाचो पंगड बेगीनूच गोंयांत येतलो। जर कोणी जमीन मालकीचो दावो करून मुखार आयलो जाल्यार ताका मोबदलो दिवपाक आनी तांचे समस्यांचे तोडगो काडपाक सरकार तयार आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें। बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत तो उलयतालो। दारबांदोड्या मंगळारा 2 दुबावीत लंपी व्हायरसाची पाडकां सापडली। दोनूय पाडकां हेर गोरवां बरोबर भोंवता आशिल्ल्यान दुयेंस पातळपाची चड शक्यताय आसा। दारबांदोडे म्हालांतल्या गोरवां सांबाळ खात्याच्या दोतोरांनी गांवांत वचून दुबावीत पाडकांच्या रक्ताचे नमुने घेवपाचो यत्न केलो, पूण दोनूय पाडकां पळून गेल्ल्यान दोतोराचो यत्न फसलो। सध्या दुबावीत पाडकां हेर गोरवां बरोबर भोंवत आसात, ताका लागून दुयेंस पातळपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। पणजे मांडवी न्हंय लागसार दुचाकी आनी 4 चाकी गाडयां मदीं अपघात जालो। दुचाकी आशिल्ल्या चालकाक ह्या अपघातांत दुखापत जाल्या। पणजे पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनाथळार वचून तपासणी केली। ह्या अपघाताची फुडली कारवाय चालू आसा।